आम्ही कोंकणी लोक 41 प्रभेद असो लोक 3 धर्माचो लोक सांगता मेळून आम्ही म्हणूंक हांगा जमलो आम्ही कोंकणी. दिवस जाऊ ते दुलताय बाळांतीनं आणि चेरडानं घराबाहेर वचाना 40 दिवस जातरी करून धुनो तक्का दोळे नांको कानो तोंडाचे आकार हरताती एक धवे अवंगल्यानं मुंडासो कोरनो मागिरी एक भांगराचेन घालनो सुरवेर तयार करून दवरताती हक्का भलीभद्र म्हूण म्हणटाती. पडले सुतू कसने वाईट विषय असल्यारी तो हे भलीभद्रू तांडून घेता आणि नाश करता आणि चेरडू फात्रा मणकेची घट्टी मोठी आरोग्यवंत जावन वाढता म्हणून एक नमगून आयल विषय. पडल्या घालचे पुढे बाळांतीक पडल्या लागी बसकारानो वोंटी भरताती ते दोसू चेरडाकय चंद कोरनो सिंगारताती एक नवे अवंगल घालनो काजलाच आड तिळो दोन्ही गल्लाक बोट्टू कोण गालबोट म्हणटा ताका गालबोट करता ती. त्या दिवसू चेरडाक कान विणताच एक आक्साळांच्या कापून मावळ्याल पायरी चेरडाक बसकारानो कान विणताची. त्या आक्साळांच्याक एक पोळेरांतू तांदूळ नारलू गोड आणि वस्त्र दिताच. पडल्या घालताना पडले सुत्तू चल्ल्या तर्फीचे मते आणि चल्ली तर्फीचे रपताती. सुरवेरी चेल्ल्याल आवसू बलिभद्राक हत्ता काण घेवन पडल्या मदेन तू दवरता. मागिरी ते काण घेवन पडल्या मुळ्यांतल्यान चिल्लीले
अवसूल हाता दिता तशीची चिल्ली लावसोय पडल्यान मदीन तू बलिभद्रा दवरनो पडल्या मुळ्यान तुल्यान चेल्ल्या लावसू दिता अशी 5 पटी कोरनो पडल्याचे उजवे बदीन चेरडाला मत्त्या बरीन मुल्ले दवरतात नंतर चेरडाकय बलिभद्रा केल्लेल मणकेची चेरडाल आज्यो चेरडाक पडल्यान तू घालता ती नंतर चेरडाले उजवे कानान तू नाव आपयता ती आनी चेरडाले तोंड गोड कोरून पुराय जनाले तोंड गोड करता ती मागीरी आवसू तर्पेची चेरडाक गळ्याक पवळ्या कंटी कुर्टाक दाबी उडगीर करताची तशीची चेल्ल्या तर्पेची एक भांगरा सरपळी मुद्दी आनी गोल उडगीर करता ती मावळेलकरान पांयाक रुप्या वाळ घालता ती नंतर ते आईले जनै चेरडाक उडगीर करून आशिर्वाद दिता ती घरांत घरा आशिल्ल्या चेडवालकरान तांकां आप्पून पडल्या फाटी लावन जोईंग काणू तांकां गुद्द मारचे हो एक क्रम ह्या इता करचे म्हळ्यार मुखारीक घरांत घरभर चेडू जावं हो आनी तांगेले संसार वाडो म्हळ्यार एक नंबून आयिल्लो विशय आतां आमी तुमकां चेडा पाळले घालचे हो क्रम विवरसिल्ले आतां चेडा आमी पाळले घालून जाल्ले आतां चेडा न्हिदकार आयताना एक पद म्हूण ताका चेडा न्हिदकार हांवे जो 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 संज्ञा आमगेले चरडाक जोई जोई म्हण्या पळ्या न्हिदल्याक जो जो मंद मंद तुगेले तोंडारी हासू आमगेले घरतुल्यांक फुल्लाचो पावसू पुनवेचो चंद्रू तूं देव स्वरूप श्रीरामचंद्रू तूं प्रेम समुद्र जो जो तुमकां हांगा पुराय जना आयिल्ल्यांक सुस्वागत तशीची आज आमगेल्या कार्यक्रमाक भागवहिसूच्याक आयिल्ले तुमकां स्वागत आतां ह्या कार्यक्रमाक तुमी वांटो घेतिला ना तुमगेल नाव खंयचे गांवांतून आयिल्लीची तुमगेल हव्यास कसो आनी तुमगेल्या कार्यक्रमाक येवचे उद्देश कसो म्हणून सांगून आमकां पुराय जनाक कळिता हाडल्यार चांग आशिल्लें ते मागीर सांगया माये व्हिडिओ नी सम काडका इथे पळे नवी पवळे कंटेनी कोरंगेन आयले हांव कंटेक आसतळानी तुका सने मॉडल म्हणलेक लावे या एक क्विज शो ಗೊತ್ತ ಸಭಾ नमस्कार हांव तारा कोटेश्वर गोतच नवे तुमका कुंदापुरा लागीं सानगांव जाल्यार बरे बरे जन आसाची कळवे हांव तार म्हणून महिला शक्ती संघाची अध्यक्षी कळवे म्हाका हव्यासू म्हणल्यार समराधने जावणा वच्चे म्हगेले म्हळ्यार हव्यासू सकड पुस्तक वाचूचें बरोवचें सकड करताची कोणी कर नातिल कोरका म्हण म्हाका समराधनेन तूं जेवण करचें हांव एका नंबर आतां चिके राब सायबिणी पेज्जे जेवण पयर केलां आतां रेकॉर्ड ब्रेक जाता की पळका तुमी हांगा म्हाका पुरस्कार जावं काल दिल्ले जाल्यार बरें आशिल्लें हांव 1 वर्स चुकन अशी पेज्जे जेवणा येता पळया पोर माय पुरो आनी येवची वर्सा यो तिका दी मिगेल नाव मीरा म्हणून हांव आगुंबेची स्त्री शक्ती संघाची गटवयलवे
सदस्य मिगेल व्यासू आगुंबे गटीर भर मांकडस ते मांकडा दावंडाचे मला आईला पुरे बाद दित नव्हे कसाला मग आसता तू काय विंगडशी असवे साहेबिणी जलकी आणि मुखार वचित की पळे मिगेल बामूण म्हणलो तू खंय गेले रे मिगेल एक व्याप्ती विसर नाका म्हण मिगेल बामणाक पोरनी गजेट आणि विकचे वेळ कळवे तो म्हणलो तू खंय गेले रे एक पेपर कुडकू पळेले रे सोणाका घेऊन यो म्हण म्हाका कशी दिसली हांव खंय खंय वचून वेंचून येवची बदलाक रद्दी व्यापार दिसता बामणाक हिणेक दोन्ही पुस्तक दिले रे येऊची वर्साक हांव नवे कसं मिश्रे मारले जाऊन करून घेऊया आबा, म्हण चिके बा. व्यारांनी चढ झालं रे नरेश खै तो नरेश खै कोण हांका पूण हळले अयो माये कशी पुरा म्हण मान करू नका माये आता मुखार वचित की बस सांग माये. सम ऐकया या कार्यक्रमान तो 5 सुत्त असता ताका मी 5 प्रश्न दिमगेताचे ऐक ना माये सुरेख रानपा संबंध पाविलो निमगी मय हांव रांदपांत फेमस माये हांव केलें तसल रांदप कोणी करनी येदोळच्यान मंगळूरकाराच्यान करईनी ಒಗಟು ಮಳ ಅದಗತ್ಯ म्हणटाच कळवे कळली ಒಗಟು ಗೊತ್ತಸ್ मग म्हाका गटू गतस तिन्नीचे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज असे आता की मस्तच मय कस आगुंबे गाठची न्हय चारीचे संगीता संबंध पाविलो ते आमी भजन आणि आणि पंचाचे कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमिक संबंध पाविलो मय मैक दर मय वाडणे सूर कोरिया की करी मय व्हिडिओ आणि समकाळ का आमगेले फर्स्ट सुत्तू सुरे सुत्तू विश्व प्रसिद्ध दाळितोय खंच्यान करताची हक्क आव आमगेले आशा आचार्य हानी बरयलेले मुत्ता फत्तोरू हे कृत्य हांग दवरता मुता पतर म्हळ्यार मुतान पतर उडोवची अशी या प्रश्नाक 3 उत्तर असता 3 उत्तर हांव सांगता तांतुले खंयचे सम ते तुम्ही चूज कोर नो कोणाक गोत्तस तांते बेल मार्का ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೋಚನೆ ಸೊ ಸುರೇ ಪ್ರಶ್ನೋ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ दाळी तोय खंच्यान करचे सुरे चॉयस चण्या दाळी उडदा दाळी तोरी दाळी अयो हा सांगत मय ग तू गेले का पळे दाळी तोय उडदा दाळीन कोरून पळ माये सुपर जाता पयर हांव ते फेसबुक ಅಂತ एक ग्रुप ಅಂತ पळयलेले उडदा दाळीन केले दाळी तोयस पळय इतलं परमळी जात म्हळे मिगेल बाम म्हणून चार पटी शीत घेऊन राबे राबे तुगेल बामना का वाडी तू सांग मे ಆ ಸಂಗತ ಮಯ ತೊರಿ ದಾಳಿ ತಿಕ್ಕ ಕಸನ್ ಗೊತ್ತು समाची ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಕ so मुत्ता पथोर बुक आगुंबे मीर मायक मेळता ते मुता पातर हे मुता पातर ती गास माक नका प्रोत्साह करका चप्पाळ माणू ताळी पेटून प्रोत्साह करका दुन्नीचे ಒಗಟು सम ऐकया अक्काक तंगी तंगी ते वच्चा जायना तंगीक अक्का ते वच्चा इथे जायना वच्चा जायना पयर मिगेल बहीण येऊन गेलो 8 दिवस डेंड घालून गेले ऐदाना बरो कोण करची काम याची की राबे मै उलनक माये तू जत्ता कसाला जायना कितले उल्लेत म्हणना बा सुरे ऐक आजी चॉईस कसं म्हणून पडला सांग मय पन्ना वीडो सूर्य चंद्रू ಸೇರು ಪಾವು पन्ना वीड वंटेनी बरतान दिता म्हणून गोतस सूर्य चंद्र कशी जेवचे सूर्य सकाळ येता चंद्र रात येता शेर आणि पावसचे परवा सारी ओटोटो दवरला आम्ही अक्क तंगीशी समा समा पुस्तकांचे हक्क सुरेश नायक हानी बरेलेले कपलावसळी हे समज पुस्तक तुका. आम्ही बरीन कान दवरतात पेंडू बाम देऊन सोड माये मुकावेले सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज तुमका स म्हूण लेखला देवान दिल्ला म्हूण हांव लेखता हक्क कारकल शोभ मायेन बरयलेले उष्णा उत्कडे म्हणू पुस्तक आस ते कोणा मेळटा तुझी तर मय माक नाका माये आमगेल कर्नाटकाचे राजधानी खंचे कितलो सुलभ बेल समना माये दडाय ಮತ್ತೆ दडाम गे कर्नाटक राजधानी कोटेश्वर अयो देवा आणि खंचे नाही वे तू सांग पुणी कर्नाटक राजधानी कंची झाले माक कित्ते हांव कुळार बार सरल कुळ मिगेल बा म्हणून केत नाही म्हणता राजधानी बार सरल गो बार सरली वे म्हणून
ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಜಲರೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ. जायत जायत तू सांग मे माये म्हाका गोत्तसूचे आगुंबे. हे देवा आत जल्लाराम नरेशा सोदून वचुका तीची ಒಟ್ಟು ಆಟಗಾರನ ते आगुंबे. तो बुद्धंत हानी आती बुद्धंत आहा सार्थक जल्लाईचे आमगेल कार्यक्रम समनावे माये ते आमगेल राजधानी बेंगळूरू तितले गोत नावे अय्यो अंतू या उष्णा उत्कडे मक्काची तू का समय आमका गोत्तसल्यार आमी सांगनी ते तू मागीर हांव कोटेश्वर वचून न्ही आतां अम्मा ते रेस्ट घेवका जायत सूर जाल्यार. मुकावेल प्रश्न वच्चा की आ, वच्चा. संगीताक संबंध पाविले वा आत्ता जाल्यार सांगता हांव पळय. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ हिने ಲಕ್ಷ್ಮೀ सांगील की मग. ಬಾರಮ್ಮ कोण म्हणलेल या पद कोण म्हणली गो? कोण म्हणली गो? तू सांग ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ सांगिले पडयार मामान. हे होती कोण तो पडयार मामो पडयार मामान नाही वे नाही गो आणि कोण आहे? भीमसेन जोशीन सांगितलं होई पडयार मामान त्या दिवशी सांगला भीमसेन जोशी भाग्यದ लक्ष्मी बारಮ್ಮ हांवें शिकयलेलें म्हणून. अयो देवा तशी तिळसनचे सुमार चेडू मेगेलगरकडे भजन शिकता येताची म्हणून हांव शिकून दिलें म्हणवे हे मीर मायला उल्लोच जायना आ तू सांग गे खंयचे कोण म्हणले ती भीमसेन जोशी हा करेक्ट पुस्तकांचे आगुंबे मीराक जीवा संकट म्हळ्यार एक कृत्य मेळटा माये तू गेले की तावळ तुकून पळयत हांव काय नजाचे पुस्तक वे चार पुस्तकां पुस्तकां नांव. कादंबरी लव स्टोरी नाव तुमगेले ज्ञानाक येंची सम या सुरे सम कोण गेया मागेरी लाईटा मुळा बैसून थवळ तुकून जीवा संकट सोड देव वाडय माये. आत आमगेले अंतिम प्रश्न भारी सुलभ मेगेल मर्यादे तुम्ही राख्याची आमगेल कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी हाजे अध्यक्ष कोण हे हांव सांगता म्हाका आगुंबे हे तू दोन बुक घेतला म्हाका हांव सांगता प्लीज पळय हांव सांगता. दोगांय ओटू सांगे हा ओटू सांगे हा. पुस्तक अर्धर तू करून घ्या. जायत लढाई कोर नकाची लढाई कोर नकाची ओटू कोणाची सांगे, सांगायची कर्नाटक टका कोंकणी जुनी साहित्य अकादमी अध्यक्ष राय बा वाह पुस्तकांचे पुस्तकांचे पुस्तक उष्णवायू अय्यो ह्या बुक कांदवरलेलं आसा तुम्ही दोगांय वांटून घे नका ती कधी ती कधी ती म्हाका किती ते तिगेल वायट बाबडा वाटलं. व्यारच नव्हे ती कधी पट्टनी सांगायची ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही पुराय जनान हांगा आमका आणि हंका हनका तुम्ही तडसून घेतिल्याक आणि तांगेल निमतीन आमका कपला उसळ सूड जाल्याक हंका सुर्याव धन्यवाद दिता आणि आमका सैसून घेतिले तुमका हांव धन्यवाद दिता. ಅದು ಎಂತದೇ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಬಂದಿತ್ತಲ್ದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ. ಸದಾಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇ ಕೊಂಕಣಿ ತನು ಕೊಂಕಣಿ ಮನ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ ಹೇ ಕೊಂಕಣಿ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇ ಕೊಂಕಣಿ ಹಂಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಹಂಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಹಂಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಹಂಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮಾತೃಭಕ್ತಿ
माटाची राती रे चौरांक वाती रे मोडी मास्टरान मारली चाटी रे। आज रात 500 और 1000 रुपये रद्द किया जाएगा म्हणून मोडी मास्टरान अनाउन्स केलें। ताजे निमती कोण कोणाल घरकडे कसो परिणाम जाल्लो म्हळ्यार विशय आमी आजी तुमकां अभिनय करून दाखयताची। ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲಾಭ जाले, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ कष्ट जाले, ಸ್ವಲ್ಪ जन मौके का फायदा उठायला म्हणून केला त्या विषयांत हास्य लेपन दिवन आम्ही सान मटारी कोण दाखयताची मोदी मास्टराल पाठ। वय गा ऐकल गो हंग्या मोदीना 500चे आणि 1000 नोट बॅन केला काही आम्ही करेक्ट टॅक्स भरला आम्ही निश्चिंत नाही गा। अरे इतकं कसं झालं एका एक रेडता इतनी मी जमा मागिरी कसल मागिरी जो रेड ना उरलय दोन्ही भितर एक करे तुम्ही शौचानच या एक डेंजर सिग्नल काही जो नोटा विलावरी बरी नाही नव्हे मारी सांगा मेघालाक थोडे कास ओ वय वा कितलेस हाडी हे देवा ही बुद्धी तू कसं आईल सगळी गावार पळया बायल मनशानं लबाडपण करताना बामणानं कोकचे शौचास गावार पळया बायल मनशा वीकेंडाक गेस्ट हाऊस वताच काय किटी पार्टी करताच काय इस्पीट घालताच काय चीयर्स करताच काय हांव तर कसले केल्ला सांग हांव तर कसले केल्ला तुमकाची हेल्प करूया म्हणून तुमगेले चिल्लान दाखवून काढलेल फुड्डी कास आणि हे मारून फुड्डी करूया म्हणून दिसता नाही एक दिस पुणे हांव तुमकां दिवलयला सुवा तुम्ही जेवेल उश्टी वाटान तू जेवता तुम्ही उठ मळा उठायचा बैस मळा बसता अशें केल्यार म्हाका ही बळवळवा तशी नाही गो विंगड वेळार जाल्यारी हांव तुका तारीफ करता आशिल्लो आतां परिस्थिती कसं जाला म्हळ्यार ದುಡ್ಡು ವರೆತಲಂಕ ಗ್ರಾಚಾರ ಲಬಾಡಿ ಕೋರ್ನು ದುಡ್ಡು ಸಿಂಪಲೆಲ್ಲ ದಿವಸು पळया तो गंपा ती लक्ष्मी आणि ती सीता सगळ्यांक कमिशन दिवन दुड्डू दव करूच्यात की म्हण पळया आमगेले मालगडाನ सांगिले सत्य ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ म्हणू मळावरी तुवे सांगून घेतले अंग म्हणजे बाकी की देवळांतू पोरणी नोट घेताच काही कल्याणोत्सव नकट मारग येता देव म्हळारी आमगेलो आन आणि अम्मा अम्माक वर्डी करूक हुलुमानव आम्ही पाववे नकट कुंकुमार्चना ती की बरी सानी सेवा ताजी पशी व्हड कसले जे वासवे हा तू गेलो 50 वर्सां 10 दीस करूया तुका सोण फुलांनी माळलो गट्टी जेवण करूया आम्ही सोसायटीन तू थोडे नाव घेऊया आणि सावकारा लिस्टा पडूया जायत जायत म्हणता इतली दीस घरांतू हांव खळलेले हांव धवरलेले मेगेल दोस्तीन सकाळी येवन किटी पार्टी डान्स संगीत पूरे करतालींची हानी सकट बंद हळ्ळी नवे मंतारीक हाणी जाल्यारी दस्कत दिनती ग्राचार माय माय माय
ಕಾನೈಲವೆ ಬೊಂಡು ಪಿತ್ತಾವೆ ಬೊಂಡೋ ಬೊಂಡೋ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೋ ಪಿತ್ತಾಚ್ವೆ माय शाकेतवे तुमगेल रूमाक एसी फिट करू सांगला पाय सुकोनो तुमगेल कोणी 1 लिटर गायचे दूध सांगला डब्बा मुसुंबी हाडता ऐकलीवे मोदीन 500 आणि 1000 नोट बंद केला काही आमगे चान्स आम्ही कार्ड दुदो करून देऊन कमिशन घेऊया हो अशिवे विषयू त्या पिणार किट्टी मायेन 1 वर्ष सांभाळू ऍडव्हान्स इतना मग शक्कू झाले हो हो अशिवे काणी इतले दिवस मी कोणाकही नाकताशिली नव्हे नोटा मॉल पडलेलेची आमगेल तसेल दुर्बळेल मॉल चळली पडे सर्व समपालू समबाळू हेंची नाही वे ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು ಮುನು ಪಾಠ ವಜ್ಜಿಲೆ ಗತವೈಭವ आत्ता काला मुत्तू रत्न सोडी मार्गा बदीन मुत्तू राबचाकताय ना सरकारानं स्वच्छ भारत अभियान शूर केला शौचालय बांधूक म्हणू ताकीद केला शौचालय हे शौचालय मला कसल गो शौची बे नाही गो शौचालय म्हणारी पायकण इंग्लिश अंतू टॉयलेट म्हणून सांगतांची ही ऐकल्या बा यो बच्चा सिल्का जुब्ब घालनो करतो म्हणून सांगू तो या करताल ना आत पळ मोदीनं 500 आणि 1000 नोट बॅन केलाच काय गो अय्यो हांव लेखला तो काय पुढे एक सुधारण हाडतालो म्हणून जाल्यार नोट बॅन करताल म्हणले का न्ही गो सॉरी म्हणता गांवतूल बायल मनशान गांव गांव भोवनो नाना तरा वेस कोरनो फेसबुकार फोट घालतना म्हाका आमगेला पैसे नाम देवा म्हण दिसतशिले आत पडयला री पैसे आशिल्ले बैसून रोड काशील कितकी न म्हणता मागे रे इतले दिवस हे दुर्बळ आमगेला पैसे ना म्हणून रडतालीचे आत पळ तांनी तांगेल गुडसाला तांनी फुटपाथारी केदनाच्या वरीची उसकुसोड न्हीद दोयता हे बंगले आसा पळय चौकार तांकां न्हीद ना आनी तांनी रोडचे त्यावय जलारी ती ललिता बामणाल गिंबळा दुडवाना 2-3 फ्लॅट 2-3 फार्म हाऊस मणी गटल्यान भांगर घेवन मेरवत आशिल्ली आनी ती हॉटला नारायणी फटाकी पद्मिनी आनी पेट्रोल पंपा कामाक्षी सकड दुडवा हंकारान बुड्डून गेलेलीची आम्ही वर्ष एक पंता स्टेट्स वच्चे 6 महिने एक पंता लंडन वच्चे म्हणू देवळांत मेरून दुसऱ्या पोटा उज्ज हाडेक आशिल्लीची आनी ते काय ना फाय दाखोवन पायकाने भायरी लंडन म्हण बोर्ड घाल सदांय लंडन वचची ही एकली
क्रीम ऑफ दी सोसायटी म्हणून भोवतन तांकां आमी क्रीम इशे दिसता आशिल्ली जी. तांनी मोर हंच गो हंग्यो हे आमगेले 1 ग्राम गोल्ड म्हणून कोणाला काय सांगू वचनाक भायर कळलं शीक बारी इतके तोंड तू तीळ तायतीम बना हांव तुल्यानी आमगेल्या भरपूर म्हण लागला ह्या टायमारीची आमगेले मस्त गेला म्हणचेची आमची एक भरम न्हू गो. जायत म्हणटा हांव बायल कोणाली. मेगेली गो मेगेली. चारंबुरी चारंबुरी 20 रुपये प्रभू चारंबुरी. मम्मा ಮೋದಿನ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾನ್ केले निमती व्यारा पेट्टू पडलीव्या. तशी काय ना बा आम्ही सकाळ पेटीएम तू व्यवहार करताची डिजिटल इंडिया जात म्हणून मोदीन सांगनी पुरा हेब्बेट्टो माई तुका मोदीन नॉट बॅन केले निमती कसं कष्ट जायनिव्या. तशी काय ना बा त्या पुरे दुडवाळ तापत्रय आमक कसा करू असं आम्ही सकाळ आजी गोळू आजी कतल जन आमक काय चिंती ना नाही आमगेल देशात रक्षण करूक त्या सैनिक रात्री पाली कष्ट बोगरचव्या तांगेल त्यागा एदुरू आम्ही सकाळ काय ना समाज आरोग्य सुधारण कोर का जलारी तत्वळी कोडू वखद इंजेक्शन दिवका नवा देश बद्दल जलारी आम्ही ह्या कष्ट सायसून घेवच्याक तयार असाची. पाय सुकून बिझनेस जल हाता बोटाक शाई घालताच काही मत्ती समस्वे तुमका देशद्रोह काम हे काळी दुड्डू जनधन अकाउंट गल्लारी तुमका मेलचेशिलो धर्म तांदूळ सक्कर रेशन ना जाता 7 वर्ष जैल जाता 2 मुक्काला शेकर चोरा सहाय करताच वा. अय्यो ये आमको गोत नाशिले ये पुरा केलेले हाणेची. अय्यो अम्मा देवाचरण अम्माचरण म्हाका विषय गोतू नाशिले. अय्यो काळदोड्डू भायर हाणू समाजू एकोणू स्वच्छ भारत आम्ही कोरका होडे दुर्बळाले अंतर उणकेले मोडी माशाक मोण्या जय जय जय. लोकोत्सव 2017 आज 3रो दीस 2 दीस गद्दळान जाले 3रो दीस येदोळ म्हणसर भारी सोबीत तरान जाते आसा. आमच्या कार्यक्रमाची पट्टी मिनीट टू मिनीट हर एक घडयेची पट्टी आमी भायर टावन हॉला भायर घाल्ल्या प्रमाणे त्याच प्रकार जाते आसा. म्हाका दिसता ह्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमांत ही शिस्त सांबाळल्या सर कलाकारांक हांव काळजांतान धन्यवाद पाठयतना वर्त्या संतोषान 3ऱ्या दिसाची ही दनपारांची वेदेचेर आशिल्ल्या सैऱ्यांक आनी तुमकां स्वागत करूंक हांव तुमच्या मुखार आसा. खंडीत जावन तुमचो सहकार पयस पयसतावनच्या गांवांतावन आयल्यात पयस पयसतावन आयल्यात कलाकार. आज सकाळी 8:25 हांव टावन हॉलाच्या सभांगणा भितर रिगलो. 8:30 सिद्धी पंगडांतल्यान कार्यक्रम सुरू जायचे आसले. हांव येताना चिंतलो येवनसो एक अर्दो घंटो वेळ जालो आनी हांकां बायसरून हांकां वेदीर हाडटना वरां 9 उतरतात कोणा सगळे दिसाची कार्यक्रम अर्दो घंटो फाटी पडटा. पूण म्हाका एक आजाप जालें हे सिद्धी पंगडाचे हर एकलोय न्हेसून वेदी कडेन राखतात कोण मायक दवरून एनावन्स करता गे म्हणून. हांव वेदीर चडलो आनी एनावन्समेंट सुरू केलें आनी सांगलें अंकोलाच्या सिद्धी तांडातून आतां दमाम म्हणटना हे येवन बसलेत वेदीर. 8:31 1 मिनीट म्हजे वरवीं वेळ जालो कोणा.
8 जावन 31 मिनटां कार्यक्रम सुरू जाले. 12 जावन 10 मिनटांनी आता आमी वेदी कार्यक्रम सुरू करीत जाल्ले. म्हाका दिसता 12 जावन 15 मिनटां जाली. 5 मिनटां मात वेळ. आशिल्ले शिस्तेक आमच्या काल आनी पोर आयिल्ल्या आमच्या हर एका सैऱ्यांनी कोंकणी लोकांची शिस्त, कोंकणी लोकांची जबाबदारी, कोंकणी लोकांचे समाधानाचे मनोभाव होगलशिला ते तुम्ही या अंगणांत टावन हॉलाच्या ह्या परिसरांत तुम्ही खरें करून दाखयला. तुमकां सुमेस्तांक हांव शाबासकी पाठयता, उल्हास पाठयता. मोगाचे न्हू, आज आमी आतां ह्या दनपारच्या वक्ता कोंकणींत केल्ल्या सदना खातीर, ह्या कोंकणी व्यक्तींनी उरल्या विंगड क्षेत्रांनी केल्ल्या सदना खातीर तांकां आमी गौरव दिता, सन्मान करता. कित्याक आमी तांचे वयर अभिमान पावता. तांणी कोंकणीचें नांव उंचल्या मट्टाक पावयलां देखून. काल आमी 10 जाणां युवा जाणांक सन्मान केले. पोर 10 जाणां स्त्रियांक आनी 10 जाणां भुरग्यांक आमी सन्मान केले. आनी आज 10 जाणां दादल्यांची सर्ती. आनी आमचे मदें पयस पयसतावन बेंगलोर, मैसूर, शिवमोगा, केरळांतून या धारवाडांतून सिरसीतावन व्यक्ती आयल्यात सन्मान घेवंक. सन्मानाच्या आशेन न्ही, पूण कोंकणी भाशेच्या मोगान, कोंकणीच्या आमच्या कोंकणी लोकांच्या मोगान पयशिल्ल्या गांवांतून आयल्यात ते जाणांत. तांकां कांय व्हडली दुडवाची गांठ या व्हड ट्रॉफी दिनात, पूण वेदीर आपण आमच्या कोंकणी लोकां मोगार मुखार आमी तांकां मान करतले आनी म्हणटले तुमी कोंकणीन केल्ले वावरा खातीर कोंकणी उरल्या, कोंकणी भास जिवाळ आसा आनी मुखार सून व्हरूंक तुमीच आमचे रायबारी जावन आसात. मोगाच्या सर सन्मानितानो तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. हांगा गौरव अर्पण जाता आसा. सक्कड ताळी पेटोवन तांकां प्रोत्साहन करता आनी अभिनंदन दिवका म्हणून मागणी करता. श्री डॉल्फी डिकुन्ना बेंगळूर उद्यमी जावन कोंकणी सेवा करचे बारी अप्रूप जाल्यार आज हांगा डॉल्फी डिकुन्ना कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी कोंकणी लोकोत्सव 2017 हे संदर्भारी तांकां गौरव अर्पण जाता आसा. आता दुसरो कोंकणी पुरुष साधक पुरुष म्हणत लिंगप्पा गौडा मचूर हांणी वेदीर येवका आनी हांचे जानपद कला कोंकणी जानपद कला हे म्हणून तांकां अनेकलो मनीस जेम्स लोपिस होन्नावर हांचे ब्रास बँड सगळे इंडियातूं फेमस आसा. होन्नावराचे ब्रास बँड म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गोतस. कोंकणी साधक पुरुष जेम्स लोपिस होन्नावर हांकां ताळी पेटोवन सकट जनांनी गौरव दिवका म्हूण सांगून नेमून घेता. तशीच मुखावयलो कोंकणी पुरुष साधक पुरुष आरगोड सुरेश शणै हुबळी आनी हांगेले साहित्य कोंकणी साहित्या खातीर हांगेले साहित्य म्हणून साधन म्हणून आज ही सन्मान करता आसाची. आरगोड सुरेश शेणय हुबळी मुखावयलो साधक पुरुष कोंकणी साधक पुरुष नवीन शेठ शिवमोगा आनी एक कलाकार जावन आसाची श्रीयुत नवीन शेठ शिवमोगा हांगेले कलाकार
सक्कड आमगेलो अनेक कोंकणी साधक पुरुष महेश नायक मंगळूरू साहित्य हांकां ह्या संदर्भारी अभिनंदन दिवका म्हण सांगून सक्कड कोंकणी मोगिनो लागीं निमगून घेता. कोंकणी साधक पुरुष अरुण उबयकर गुमटा तांकां अभिनंदन करता म्हण सांगून निमगून घेता. अनेकलो कोंकणी साधक सतीश पै कुंदापूर नाटकांचो आमी मूर मुत्तुಗಳು म्हूण आमी आयकले जाल्यार अनिवार्य कारण जावन ताका आज येवूं जायना म्हूण सांगून ताणें हांगा संदेश पेटयलो आसा. मुखा वयले कोंकणी साधक पुरुष फादर मायकल संतमोयर मंगळूर शिक्षण. रॉयबाब तांगेलपर जावन दोन उतरां सांगताची. फादर मायकल संतमेर शिक्षण म्हणून तुम्ही सांगले. डिग्री कॉलेजीक UG सिलेबस आम्ही फॉर्म करताना आमकां एक बोर्ड ऑफ स्टडीज असो एक चेअरमॅन जावंक आसलो आणि फादर संतमेर मँगलोर युनिव्हर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज असो चेअरमॅन जावन आसा. ते न्ही आसता MA इन कोंकणी सुरू करताना तो एका कॉलेजीचो प्रिंसिपल पादवा कॉलेजीचो प्रिंसिपल आसलो. आता सेंट मिलाग्रिस कॉलेजचो प्रिंसिपल तो स्टुडंट जावन MA इन कोंकणीक जॉईन जाला. देखून हाच्या विशेष उर्बे खातीर आमी आज ताका सन्मान करता. हांगा मस्त कोंकणी मोगिनो आसाची तांणी नेक्स्ट इयर तांगेले ज्युनियर जावन MA जॉईन जेवच्याक मस्त अवकाश सोदीत आसाची. फादर मायकल संतमोयर मंगळूर. मुखा वयलो कोंकणी साधक पुरुष हर्षद हुसेन कोप्पा. श्रीयुत हर्षद हुसेन कोप्पा हांगेले साहित्याक दिल्लेले कॉन्ट्रिब्युशन मानून घेवन कोंकणी लोकोत्सव 2017 ह्या संदर्भारी तांकां साधक पुरुष गौरव अर्पण चलता आसा. तांणी देखून गौरव आसन स्वीकार करीचे. सक्कड कोंकणी मोगिनोन ताळी पेटोवन तांकां अभिनंदन कोरका म्हणून मागणी. हर्षद हुसेन कोप्पा. कोंकणी साधक पुरुष सन्मानितांक राबलेची सक्कड ओटूच मेळणो ताळे पेटोवन तांकां गौरव अर्पण दिवया. आमकां आजी हांगा आमगेले मलगड मनीस आनी मुखेल सोयीर जावन वेदिरी अलंकृत जावन आसाची. फादर मार्क वाल्डर हांणी दोन उतरां उलोवचे. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष रॉय कस्तेलिनो आणि सर सांद्यानो आणि हो 3 दिसांचो कोंकणी लोकोत्सव संघटन केल्ल्या आणि बऱ्या तरेन मांडून हाडून तो चलोवंक आदार दिल्ल्या सर स्वयंसेवकनो आणि तुमी हांगा हजर आसल्या कोंकणी मोगिनो तुमकां समेस्तांक वंदन करून म्हजी ही 2 उतरां उलयता. म्हाका परतावण भारी संतोश. शेनवारा येयल्लो हांव शुक्रारा शेनवारा येवंक जावंक ना पूण आज आयलो आनी आमचो कार्याळ पात्र घेवंक रॉय बाबान म्हाका आपयलें. म्हाका व्हरतो संतोश. कोंकणीचें आसलें 3 दिसांचें व्हडलें फेस्त कार्यक्रम संभ्रम हांवें पयले फावटी हांगासर पळोवनसो. हाच्या पयलें जागतीक कोंकणी साहित्य संमेळ आनी कला संमेळ जाल्लो 1909 आनी 5 इसवेंत
कॅनरा हायस्कूलच्या मैदानार त्याने त्या जाग्यार पुरवा तांतू हांव हर एक दीस पात्र घेतलो 500 दीस कार्यक्रम हर एक दीस सकाळच्यान सांज म्हणसर हांव थंयच आसलो आमी तांतू ऑर्गनायझींग संघटन कार्यकारी समितींत आसलो म्हजो तांचे परतो आदार हांवें दिला हांव त्या कोंकणी कर्नाटक कोंकणी भाशा मंडळांत खजनदार जावन आसलो अशें कोंकणीचें काम जायत्या जाणांनी केलां थोडे जाण आतां आमच्या मदें नात पूण थोडे जाण आणखी आसात आनी थोडे नवे आयल्यात आ सगळ्यांक पळोवन म्हजें काळीज बरोवन वमता निजाक कोंकणी सुमार 1975 इसवेंत अमर कोंकणी म्हणलें एक पुस्तक हांवें परगटिल्लें तुमकां थोड्यांक म्हणी उडास संप्रो ह्या अमर कोंकणी पुस्तकांत कोंकणी जानपद कोंकणी काणयो कोंकणी साहित्याची चरित्र गोंय रोमी लिपीन मागीर हेरे कडेन देवनागरी लिपीन आनी कन्नड लिपीन हाची चरित्र सविस्तार वेगवेगळ्या विद्वांसतावन जाणाऱ्यांतावन बरोवन हांवें परगट केली सुमार 300 फुटांचें पानांचें पुस्तक लोकां मोगाळ जाल्लें तें आनी आज ह्या फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर ह्या टावन हॉलांत असलें व्हडलें कार्यक्रम मांडून हाडिल्ले आमकां कोंकणी लोकांक भारी संतोश थंय सक्कट समाज 40 आनी 1 समाजाचे सांगाता मेळ्ळ्यात असलें कार्य भोवशा जागतीक कोंकणी साहित्य संमेलन जाल्ल्या वेळार जावंक ना म्हूण म्हाका बगता हे पटीन जालें भारी संतोश देखून आमी सक्कट हांगा हजर आसले तुमकां रॉय कस्तेलिनोक आनी सर सांद्यांक अभिनंदन पटयता बरें मागता तुमी व्हडलें काम केलां तुमी आनीकी सर प्रकाशीत जावन कोंकणी खातीर वावुरले सोजेर तुमी शिपाई तुमी आनी तुमी तुमच्या सांगता आमी आसा आनी मुखारी कोंकणीचें काम करूंक आमकां तांकां दितले आमी प्रयत्न करतले म्हूण हांगा हजर आसले आमी सर तुमकां सहकार दिता म्हूण बसयता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी अध्यक्ष आणि आमचोच मोगाळ रॉय कस्टेलन सरनो वेदिकेर हजर आसच्या मानेस्त आनी मानेस्त्रीनो कलाकारांनो कला अभिमानीनो तुमकां सर्वांक हांव बरो दीस मागता आमी हांगासर जमला तर कोंकणी भाशेच्या मोगान आनी अभिमानान म्हाका भोव संतोश आनी अभिमान भोगता कित्याक कोंकणी मायच्या पुताक तुमी हाडून हे एक सन्मान करूंक एक अवकाश करून दिल्ल्याक तुमच्या मोगाक आनी तुमच्या अभिमानाक हांव ऋणी आनी म्हजी भास म्हजो स्वास कोंकणी म्हणूंक म्हाका आवडतो संतोष आनी अभिमान भोगता हांवें हांगातान कारवार एंड म्हणसर म्हजी सर्वीस दिला आनी इशीन चिकमोळो डिस्ट्रिक्ट आनीक सुर्ल्या म्हणसर म्हजी सर्वीस दिला म्हजे थोडे अडखळाय म्हाका आयला ते संदर्भेर आमचे हर एक कोंकणी भाव भयणींनी म्हाका फाट तपून बरें काम करूंक म्हाका अवकाश करून दिला ते दरपेर हांवें धैर्यान म्हजें काम केलां हे काम केल्ल्या खातीर म्हाका राष्ट्र मटाच्या राष्ट्रपती पदक H 26 म्हाका फावो जाला तुमच्या मोगाक तुमच्या अभिमानाक हांव ऋणी हो मोग केदाळा संत उरूं म्हणून हांव मागतां आनी म्हजे सामाजीक म्हजे तान म्हज्या इलाक्यान कितें करूंक साध्य आसा तें हांव करतां आनी तुमचे बेसांव म्हजेर सदां उरूं म्हूण हांव आशेन म्हजी 2 उतरां अखेर करता जय कोंकण जय कोंकणी जय कोंकणी आमचे मुखेल सोयरे श्री वेलेंटायन डिसोजा हांकां यादस्तिका दिवन गौरव करता म्हण सांगून आमगेले कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष रॉय बाब हांगेला मागणी करता तशीच श्रीयुत फादर मार्क वाल्डर हांकांय एक स्मरणिका दिवन आभार मानका
आयची कार्यक्रमा येवन चंद दिलेल्याक अभिनंदन करतस. सगळ्या गोत्तो शिलमटाक हांव सितार आर्टिस्ट आमकां वाजून मात गोत उलोवन गोतना. अकॅडमी जॉईन जातरी सुरे मायकान हाता दिलेले आमगेले रॉयबाबान म्हूण सुरेख सांगो विसरना. देवस्थानाक सोम्या लेगी सकड हांवें जेन्ना पाट इकोन दीत तशिल्ली देखून आरामेर वाजयत आशिल्लो. तांणी तशी करनी तूं मुखार येवका जाल्यार जायना देवदासा म्हूण सांगून चिक्के पब्लीक तूं भितर गुंका म्हूण गुंडान म्हूण सुरे बसयलो म्हाका आमगेले ते आकाशवाणी लागी आशिल्ले कद्री पार्क म्हणटाच. जेन आसता स्वताची तो पळयता हो पळय तूं तुगेली वाजी आयकता आयकुची म्हूण. तशी मस्त गळशी नांवां जाल्यार आमी पुरा जाणां तो मालगड भाव म्हणकेची कशी तो शिकवण एक आनी हांतू खंयच्यान तूं भिवनाका आमी आसच म्हूण 2-3 फावटी तागेले उठ वेल्लेलो आसा. हांवें येताना म्हाका कपला कणकण आनी हांव तुगेलो उठू म्हूण म्हणलें. त्यावेळेस तो अशी 100 कार्यक्रमाक गेला म्हळ्यार तें तागेले रेकॉर्ड बिटा म्हूण हांव सांगता. आजी तुमगेले एदराक मे बी थोडे जाण की बोरनस की गोतना तूं उलोवका म्हणून म्हाका दिलेले का तांकां अभिनंदन करता. तशीची आमगेलो उठू मुखेल सोयर जावन एक धर्मगुरू आसा एक पोलीसूय आसा. आमकां शिकवण दितलो रक्षण करतलो दोगांय येवन बसल्यांची